मोगाच्या बा भयणींनो, पयले वाचपांत दानी प्रवादी एक मागणी करता आनी आज आमी त्या मागणांचो एक धाकटलो भाग आयकला. आनी ह्या भागांत दानियल देवा लागीं मागणी करून आपलेच पोरजेचो उगडास करता आनी सांगता हे पोरजेन खूब पातकां केलीं, तुमकां सोडलें आनी अणभव देवाची पुजा केली, देखून ते आतां खास भोगतात, खूब दुखी आसात. तांची पातकां भोगोस आनी तांकां परतून स्वतंत्राय आनी खुशालकाय दी. हो जावन आसा देवाचो सोयंब. जेजू आमकां म्हणटा आमी सगल्यांनी बापाच्या सोमा प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. आनी अशा भागांत आमकां जीव सांगता की बापूय दोयाल, बापूय न्हीद करिना आनी बापूय आदारी. देवान आमकां जायत दिलां आनी दीत आसा. आमचें जिवीत, आमचो दिसपट्टो गिरास, मोग, भोगसणें आनी जायते आमकां देव दीत आसा. तो जेजू म्हणटा जसो बाप तो तुमी दियात. ज्या मापान तुमी दितात तशेंच मापान बापूय दितलो. लोकांक मोग करूंक, भोगसणें दिवंक खास कठीण. मोग करून भोगसणें कित्याक जेन्ना लोक आमकां आमचो अपमान करता, आमकां दूख करता, तेन्ना त्याच वेळार आमी ताका प्रतिपाळून दूख दिता. पूण अशें करून आमी एके भाशेन जे मापान आमकां दुसऱ्यांक दिता तें आमकां मेळटा. पूण ही एके भाशेन क्रिस्तांवांची बाबतीन, कित्याक जेजून आमकां दाखयलां कशें तर आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय, मोग करूंक जाय. जेजून खुर्सार सगळीं पातकां भोगशिलीं. तर हेच गूण आमी आपणावंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. ज्या लोकांक आमकां आदार दिवून जाता, भोव जे दुखी आसात तांकां आमी आदार दिवया. आनी ज्या लोकांनी आमकां त्रास दिल्यात, दूख दिल्यात तांकां आमी भोगसूंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा भेटींत मागुया.